मुरगांव नगरपालिका वाठारांत राती भितर बेकायदेशीर अनवळखी मनशान गाडो उबारला। त्या गाड्याक थंय आशिल्ल्या धंदेकारांनी विरोध केल्ल्यान बोवाळ जाला। थळावे धंदेकार म्हणटात, आमकांच थंय गाडे उबारपाक नगरपालिकेन दिवंक ना, मात हो गाडो उबारपा खातीर परवानगी कोणी आनी कशी दिल्या असो प्रश्न करतात। पळय हांव हिंगा 7-8 वर्सां जालीं हांव हिंगा आहा असोच। तेजे पयलीं हो गाडो एक असो आहलोलो, तो मुन्सिपालिटीने हे सायडीन हाडून दवरलो, कित्याक हिंगा चेंबर आहा म्हणून। पावसान हिंगा आख्खें फ्लोटींग जाता, उदक आख्खें फ्लोटींग जाता आनी हिंगा हांवें पासून रिक्वेस्ट केल्लें म्हजो गाडो फुडें घालपाक, कित्याक तो चेंबर आहा म्हणून म्हाका जुगून फुड्यान घालून तेणी दिवंक ना। हांव ओके म्हणून आहा ते प्लेसीर आहा फाटल्यान, सो हो गाडो म्हजे फुडल्यान आहा, हांव फाटल्यान आहा। तशें दीस जाल्ले आतां एट प्रेझेंट रातयां भितर हो गाडो उबो जालो। हांव सकाळीं येवन गाडो ओपन करी जालो, म्हजे तोंड मुखार गाडो आहा। हे कशें म्युन्सिपालिटी कितें करता म्हाका कांय समजना। हे भाशेन प्रोसेस कशें दिता ते तांकां काल मेळून नासलो गाडो हो? काल नासलो, आयज रातयां भितर उबो जालो। हांव सकाळीं येता म्हणल्यार उबो आहा। पूण तुका थिंगा घालपाक दिवं ना? म्हाका दिवंक ना घालपाक, कित्याक हांव 7 वर्सांचो हांव वयल्यान डिसेबल, म्हाका दिवपाक थिंगा म्हाका म्हजे आहले मनशाक दिवंक ना जाल्यार आनी दुसऱ्यांक अशें कशें तें हें करताय तें मातशें तुमी हें करपाचें। मुरगांव पालिका वाठारांत उबारिल्ल्या गाड्या विशीं नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रावत आनी थळावी नगरसेवक लविनाक विचारल्यार दोगांय आपणाक त्या गाड्या विशीं कितेंच खबर ना म्हणटात। दोगांय पालिका अधिकाऱ्याक जाप विचारपा खातीर रावल्यात। हांव ते सायडींतल्यान सदांच वयता। तो गाडो काल पासून ना, हो कोणें राती हाडून दवरला, हें सगळें इल्लिगल। थिंगा कोणाच्यानूच कांयच करूं जायना, कित्याक थिंगा पोरनाक व्हडल्यांतलो व्हडलो नाल्ल आहा, म्हणजे आख्खो दर्याक वयता। थिंगा कोणाच्यान कितेंच करपाक जायना। आनी हाटल्यान एक लॉरेन्स म्हूण एक भावाचो हँडिकॅपाचो गाडो आहा, ताका पासून आमी कसलोच चान्स दिवना, फाटल्यान राव म्हणलें, चांबर सोड म्हूण। पूण आतां हो रातयान कोणें गायला, इट इज इल्लिगल आनी आमकां खबर ना, कोणें रेजोल्युशन घेवना, कोणें एप्लिकेशन दिवना। हें कितें चलता म्हाका कांय खबर ना। म्युन्सिपालिटी कितें चोयता तें म्हाका कांयच खबर ना। वॉट वील बी योर नेक्स्ट स्टेप? हांव एक्शन घेतलें, ज्या गाडो काडपाचो हांव आतां चीफ ऑफिसराक सांगता आनी चेअरपर्सनाकूय सांगता, म्हाजे वाड्यार हिंगा गाडो इल्लिगल नाका, प्लीज काड। एक्चुअली म्हाका कांयच खबर ना। हांवें इन्स्पेक्टराक फोन मारला, म्हाका दिसता वॉर्ड कावन्सिलरूय लविना म्हाजे कडेन येयल्लें की इल्लिगल गाडो इन्स्टॉल केला म्हणून। हांवें ताका डायरेक्शन दिलां की गाडो ताबडतोब काडचो म्हणून। आनी तो इन्स्पेक्टर सद्या मंगुरान आहा, तो येतलो आनी आमी गाडो उखलून हाडून तें हें करतले। तुमकां कितें एप्लिकेशन बी केल्लें कोणें? एप्लिकेशन बी कांय ना, इलिगलाक एप्लिकेशन कशी, गाडेच बंद आहा जाल्यार गव्हर्मेंटाचे, आनी खंयचेच हाडून घालतले, कितें केलां तें इलिगलूच आसतलें न्हू। तुमकां कांय इन्फॉर्मेशन नासलें? म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन ना, तो गाडो काडटले आमी।